कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मंगळारा गोंयभर आडवळ्या पावसानं दुमशेणां घातलेली। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत पावसाक लागून झाडां आनी खांबेय पडिल्ले। हवामान खात्यान आयजूय बुधवाराय पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला। ते खातीर हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी पावसूय पडपाची शक्यताय आसा। काल म्हणजे मंगळारा गोंयभर अवकाळी पावसान धुमाकूळ घातलो। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत दोनूय कडेन ह्या पावसाच्या कारणान मोठी नुकसाणी जाल्या। व्हडली व्हडली झाडां पडली, खंय इलेक्ट्रीक पोल पडले, लायटी ना, कांय जाग्यांचेर शेती नुकसान जालें, कांय जाग्यांचेर बागायती, काजू बागायती, आंब्याच्या बागायतीक नुकसानी जाल्यो। काल जो अवकाळी पावस पडला तितून जे नुकसान जाला तेचेर सगळे संबंधीत खाती काम करीत आसा। पूण आतां एक म्हत्वाची अपडेट येयला ते म्हटल्यार आयज बुधवार दीस सुद्दां IMDन येल्लो अलर्ट जारी केला। गोंयभर परत एकदा वादळी वारो आनी पावसाची शक्यता सांगलेली आसा। हो अवकाळी पावसाची जी सूचना आसा ती आतांच IMD कडसून येयलेली आसा। आयच्या दिसभरान सगळ्यांनी ही जतनाय घेवपाची आसा। घरांतून भायर सरतना जतनाय घेवपाची आसा की पावसाचे जर चिन्नां दिसली जाल्यार घरांतून भायर सरचें न्हू। दर्या देगेक रावपी नुस्तेकार आसतले तांच्यांनी दर्यान वयच्या पयलीं हे पळोवपाचें की पावस येता की ना किंवा वादळी वाऱ्याची शक्यता आसा की ना। खरें म्हटल्यार दर्या देगेच्या रावपी लोकांनी दर्याचेर वयचें न्हू अश्यो ज्यो सूचना आसा त्यो IMDन केल्लेल्यो आसा। सगळ्यांत म्हत्वाची अपडेट IMDन आतां दिल्लेली आसा ती म्हटल्यार आयज बुधवार दीस येल्लो अलर्ट जे आसा ते IMDन जारी केल्लेले आसा आनी ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येयल्ले। अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचे।